सर हरमलचे एक जे ऑटेलो हॉटेल जे आसा ते बीन आतां सील केल्लेले आसा, जायती परत परत एक्शन जायत आसा सर, ताजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय जे इल्लीगल आहा ते इल्लीगल. आतां लिगल इल्लीगल हे कन्सर्न डिपार्टमेंट ठरयता. सील जर केला जाल्यार ते इल्लीगल. आनी हांवें पयलीं सांगलां की जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे अशें जर जे बर्ज केस जाले ते प्रमाणे जर आसात जाल्यार ते बंद करपाची गरज आहा आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता ती एक्शन घेवप चालू आहा. आतां हांवें एक बायट आयकल्या एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे. तो म्हणटा कितें आमचो हसरो आमदार तेणी एक बायट दिल्ली म्हणून. सो म्हाका दिसता तेका हांव हांसता ते खूब एलर्जी आहा. कित्याक म्हाजी एक नेचर ते एक म्हटल्यार हसमूख म्हटल्यार कशें आसता, वायट टायमार सुद्दां तूं हसत राव, स्मायलींग फेस राव, ते एक कला आसता आनी हॅप्पी म्हणजे ती तुका कळपाक जाय. सो तेका कितें एलर्जी आनी कितें प्रॉब्लम आहा तो म्हाका कळना. हांव द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम कित्याक तो सिनियर, पूण म्हाका दिसता मदीं मदीं तो व्हांवता कित्याक मे बी एज तेजी फुडें फुडें वचत आहा तेका लागून ते मातशें ते मायंडसेट तेजी हालाप आहा चालू आहा. सो जेन्ना तूं इल्लीगल करताय तेन्ना ते गोश्ट इल्लीगल. इल्लीगलाक हांव काय करूं शकना, ते डिपार्टमेंट पळयता. कोणाचेर आरोप करप हे इजी आसता, पूण स्वता जेन्ना करता तेन्ना हांव मुद्दम कित्याक सांगना, तेणी जेन्ना आतां बायट दिले की ते आपली जमीन न्हू तो आगर एक पयली. हांव केन्नाच कोणाच्या अगेन्स्ट आनी केन्ना आयज मेरेन उलोवंक ना, पूण जेन्ना परत परत अगेन्स्ट उलोवंक स्टार्ट करता तेन्ना आमचें खंय तरी आमकां उलोवचें पडटा. म्हाका दिसता जेन्ना तो सांगता आपली जमीन आनी आपूण लिजार दिले जाल्यार म्हाका सगळी परमिशनां जी आहात एक्सायजाची जावं किंवा पंचायती जावं ती तेच्या स्वताच्या नांवार आहा. सो कोण कल्प्रीट कोण ना हे डिपार्टमेंट आनी सरकार ठरयतलो, आमी ठरोवंक शकना. सो रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान जे स्टेटमेंट्स करता पळय तेन्ना तेणी सांबाळून करचे. कित्याक हांवें आयज मेरेन ताका रिस्पेक्ट दिला, हेच्याय फुडें दितलो, पूण जर तो आउट ऑफ वे वयता जाल्यार हांवूय आउट ऑफ वे वचपाक रेडी आहा. सो जे आयज गोश्टी घडटात तेचेर कळटा मोटीव कितें आहा तो, आनी त्या टायम प्रमाणे म्हाका दिसता आमचे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटान रायट स्टेप रायट डिसिजन्स कोस्टल बेल्टाक घेवप चालू केल्ल्या आनी ही बरी गोश्ट. आनी आमचो सरकार आहा तो बरें काम करप चालू केल्ल्या. पेडण्याचे सर थंयसर प्रोटेस्ट चालू आसा, थंयसरूय ते जॉईन जाले. डॉट्समॅनान एक क्लब ऑपरेट जाता. चांगले उलयलो. तेजेरच एक्चुअली विचारपाक की आतां तुमी सांगले की ते असले ते प्रोसेस जाल्ली पळय पेपर प्रोसेस ती केन्नाची आसली खंयची ते आतां सेम सॉल्ट पॅनाची त्या टायमार ते गव्हर्मेंटान आसले और कितें आसले पळय पोजिशन? हांव जेन्ना डॉक्युमेंट्स म्हाज्या हातीन आसले तेन्ना आयज म्हाका आतांच कळ्ळें की अशे गोश्ट जाले. बर्ज जे इन्सिडंट जाला त्याच्यान वर्स्ट पार्ट थंयसर म्हणजे उदकान आगरांनी हे केला भितर बांदला. सो कितें जाय तें सांगूं जायनासलें. न्यू इयराक कंटिन्युअसली पार्टीज आहले थंयसर. न्यू इयर थंय सेलिब्रेशन जाल्लें आहलें आनी जेन्ना बर्ज इश्यू जाल्लो तेन्ना मदीं खंय तरी बंद आसलें म्हणून म्हाका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. सो जे हे एक्शन घेवपाचें आहा तें कन्सर्न डिपार्टमेंट घेतली आनी त्या टायमाचेर तें जातलें. पूण परमिशन्स आहात ते कोणाचेर आहात कोणाच्या नांवान आहात ते फायंड आउट करची गरज आहा, ते करतले डिपार्टमेंट. तुम्ही वदा सांगले की मीन पार्सेकर सरांचेरच आसली करून तेच तुका सांगता तेच तो ना म्हणटा आपली जमीन म्हणटा. ती जमीन न्हू तो आगर आनी आगराचेर जर इलिगली त्यांनी जर परमिशनां घेतले तर कन्सर्न डिपार्टमेंट एक्शन घेतले. म्हाका आमी काय इनवॉल्व खंयचे इयर ते अजून कळ्ळा ते हांव आतां सांगूं शकना कित्याक म्हाका आतांच कळ्ळां कितें कितें जालां ते. न्यूजाचे फ्लॅश जातले कन्सर्न डिपार्टमेंट तुमी विचारूं शकतात बाबा डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते हे करा म्हणून तेचेर तुका कळटलें कोण कितें कितलो निर्दोश आहा दोशी आहा ते तेन्नाच कळटलें. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.